Michael Lobo and all our Sarpanches and Panch members for convening this emergency meeting with the Deputy Collector, DYSP Police, Health Officer, Joint Mamladar and all other officials. And today we have decided, due to the rising number of cases, yesterday as we said, we had 100 plus, Kandolim had over 80 plus, and so did Arpara. So recognizing and understanding the situation, Minister Michael Lobo convened an emergency meet with CM, and today we are implementing the orders and we are going to brief you all on what we have discussed in today's meet. It is decided to go for a 10-day containment zone to break this chain. Of the virus that is spreading rapidly in our village, affecting our near and dear ones. Today only Minister informed us of a young person, a 35-year-old neighbor of his, who passed away. So it's affecting young lives, and every life is important, and that is why we are making this as a containment zone. This request has come from the people. People of our village have requested us, and hence we have to take this drastic step of making a 10-day containment zone. This zone will be there for 10 days in Kalangot, Arpara, Nagwa and in Kandolim. But as it's a containment zone, we do understand there are people who are working for government, who are government servants. There are people who are working for private industries who will have to go out of the village. They will be given exemption to go, provided they show an ID card. There will be no new hotel bookings. All those who have any hotel bookings during the containment period, they will have to cancel. Those guests who are staying in the hotels, they will be taken care of by the hotel. And as and when the booking is lapsed, they will be allowed to leave. Essential services will function between 6 to 12. All essential services will function. Goods vehicles will be allowed inside. So your groceries, your milk, bread and basic essentials will be taken care of. People will get these essentials. From 12 to 1, people will have to move back into their homes because all shops will close at 12. So from 1 onwards, there will be curfew. No one will be allowed to roam outside. Construction work will all stop. All construction labor, all work that is there will stop. Minor repairs, however, may be depending on the situation. If the houses are opened and pre-monsoon may be allowed. All wedding celebrations will be cancelled. Anyone who have applied for permission, even have permission for celebration, will be cancelled. Religious ceremonies, church in any temples, that will be allowed, provided it's 10 to 20 people as per the SOP. It is for wedding. For weddings. Period that is going to be defined, that is the 6 to 12, half day. Also, concentration has been going. The minister has been briefed that health center is under tremendous load. That right now we are getting complaints that people want ambulances, but ambulances now. So minister is helping us to tie up with a private agency, and on panchayat level, each panchayat is trying to, through panchayat funds, hire an ambulance so that lives of people are not lost. Immediate treatment is given to transfer them. And as Amka health officer and Mullah, that 150 bed Asilo hospital has been made a COVID hospital. So now beds are available. You have to just have a means to transfer them. So we are assisting them with ambulances. Also, as cases and active cases are more than 1,300 in Kalangot, in Kandolim Primary Health Center jurisdiction. Doctor has requested for volunteers to help call and find out how the home isolation patients are doing. It was very difficult for doctors to call each and everyone. So as Sarpanches, Panch members and ward members, we are all trying to put up a village volunteer team who are like graduates and have some degree, some qualification, who can call these people up and find out how they are doing. Doctors willing to train them. So all of us have to come together with this, ward members especially, volunteers who are willing to help, all have to come down and work together. We have to break this chain, and we are really grateful to the government, to the minister, giving us this containment zone, and let us wait, watch and see how this works out in the days to come. Thank you. Meeting जी झाल्या, मग स्वानान ब्रीफ केल्ले आहा सगळ्यांक. Support of Kandoli Panchayat, Kalangut and Arpara Nagwa Panchayat, Sarpanch and members and the volunteers is very important during these 10 days, which will start from tomorrow. We are trying to start it on trial basis today evening itself. So फाल्याच्यान हो लागू जातलो. 10 दीस कशें जाता तें पळोवया. हितून एसेन्शियल सर्विसीस आमी खंयसरूच बंद करिना. लोकांनी पॅनीक जावचें न्हू. लोकांनी वचून सुपर मार्केटान 1 म्हयन्याचें सामान घेवचें न्हू. जे 10 दिसांक लागता तितलेच घेया. 10 दिसांक जे सामान लागता तें घेवचें आनी आपल्या घरांत दवरचें. नाका पळय ते हितून भायर वचचें न्हू. भुरग्यांनी स्पेशली भायर वचोंक उपकारना. आमी पळयता की भुरगीं मोटरसायकल घेवन वयता, बिचार सायडीक बसता खंय आनी खंय बसता. हे मातशें हे 10 दिसांक बंद करा. स्पेशली जे पेरंट्सांक कोविड जाला तेंची भुरगीं आमकां भायर दिसता. ती म्हणटा आमकां जावना. अशें जावंकूच शकना. तुजी इम्युन सिस्टम बरी आहा, पूण मागीर वीक जाता तूं 8 दिसांनी.
तुका इतले कोविड जाता लांगसान भरतात तूं आमचो आतां शेजारी भायर पडला 35 years old बॉय स्ट्रॉंग हॅफ्टी सारको स्ट्रॉंग आसलो अशें जावंक जायना म्हणून आमी हे ड्रास्टीक स्टेप्स घेतलेले आहात लोकांचे कोऑपरेशन मागता आमी वी वॉन्ट पीपल टू कोऑपरेट विथ अस वी आर देर टू हेल्प यू बट प्लीज हेल्प अस टू हेल्प यू म्हणजे तुम्ही सकाळी वचून तुमचो बाजार घ्या कोणाक नुस्तें जाय तुम्ही नुस्तें हाडा पूण वचून कोणाक हात दिनाका बाजारान मास्क घालून वचा नुस्तें घेया सोमतें घरा या गर्दी करून पडना सद्याक वी आर इन डिफिकल्ट टायम्स मोर देन 1400 एक्टिव्ह केसीस आसा आणि म्हाका दिसता आनीक 1,500 अननोटीस आसतल्यो जे कोणाक पेरंट्सांक जाला तेच्या भुरग्यांनी अजूनही चॅक करूंक ना आणि एका जाला अंकलाक जाला तेजे नेफ्यूजांनी चॅक करूंक ना जे जॉयंट फॅमिलीज आहा पळय सेकंडली वेडिंग जे जाता आमी पळयता वेडिंगाक 50 लोकांची ऑर्डर हाडटा आनी 250-300 लोक येता 400 लोक येता अशें जावंक पडना इंडियेक आख्याक एक स्टेटीन येवप आनी मागीर ट्रॅव्हल जावप आयज दिल्ली आउट ऑफ कंट्रोल जाला महाराष्ट्र आउट ऑफ कंट्रोल जाला पूण तेणी लॉकडावन घातलें जे आता लोक हॉस्पिटलान आहा ते एफेक्ट जायत आहा म्हणजे ते वयता काल 895 केसीस पूण न्यू केसीस अंडर कंट्रोल येवपाक लागले सो सेम वे मायक्रो कंटेनमेंट झोन गोंयांत घालपाची गरज आहा रिस्पॉन्सिबल कोण आहा तो आतां आमी सांगूंक शकना गोयच्यो गेटी सगळे ओपन दवरले म्हणून एक कारण आसूं शकता सगळ्याक फायदे आसा पळय तितले गोंयांत येतात अशें रेस्ट्रिक्शन म्हणजे स्टेटीनी घालूंक नासले पयलीं आतां इफ नीड बी चीफ मिनिस्टर शूड इमिडिएटली स्टार्ट टेस्टिंग ऑन द बॉर्डर्स इफ नीड बी ते मुख्यमंत्र्याचे डिसिजन हेल्थ मिनिस्टर आणि डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम जी आहा तेंचे डिसिजन जे कोण गोंयांत येता तेणी नेगेटीव्ह सर्टिफिकेट घेवनूच येवची अशें म्हणून तेंच्यांनी घालपाक जाता पूण सद्याक मुवमेंट ऑफ ट्युरिस्ट आर नॉट देर इन द स्टेट देर आर नो ट्युरिस्ट कमिंग बिकॉज एंटायर महाराष्ट्र इज अंडर लॉकडाउन कर्नाटका इज अंडर लॉकडाउन and Delhi and other states are under lockdown. I just one straight question to you. Do you take a partial responsibility? I have been constantly asking you, why no lockdown? Why no lockdown? See, responsibility सगळ्यांची. आता नो, when I was being questioned long back, about 3-4 months back, तेन्ना आम्ही आमचो स्टेटमेंट कसो आसलो की यू कॅनॉट जस्ट कम विथ स्ट्रिकर एसओपी तेन्ना ट्युरिस्ट गोंयांत खूब आसले आणि आमचे स्टेटाची इकॉनॉमी तेजेर चलता इकॉनॉमी आणि हे बॅलन्स तेन्ना आमी केले पूण आयज करूंक जायना कित्याक दुसऱ्या स्टेटीनी सगळ्याक लॉकडावन आहा ट्युरिस्ट येयना सो आमी हिंगा स्ट्रिकर एसओपीज घालपाकूच जाय फायन जातली मागीर तांकां इम्प्रिझनमेंटूय आहा जे कोण रूल ब्रेक करतले ते पुलीस एक्शन घेतले काल हेल्थ मिनिस्टरान प्रेस कॉन्फरन्स केली घेतल्या त्यांनी सांगले की गोंयांत लॉकडावन जावप चड गरजेचें आसा रोखडेच मागीर घुमजाव केलो की गरज ना खंय आसा ते थोडे तुमी पळया वयरसून खंय तरी गव्हर्मेंटाचे जे कोण हायर ऑथॉरिटी आसा तेंचे प्रेशर येयला म्हणून खंय तरी तेंच्यांनी घुमजाव ना अशें आमी वी डोंट कम अंडर प्रेशर दीस इज वॉट द पीपल वॉन्ट जे एरियेच्या लोकांक दिसता की हिंगा भरपूर केशी वाडल्या त्या एरियाच्या आमदारान आणि चेअरपर्सन और सरपंच आणि मेंबर त्यांनी डिमांड करप डिमांड करतना डेप्युटी कलेक्टर थिंगासरलो एरियेचो डेप्युटी कलेक्टर आणि मागीर कलेक्टर सीएम विल डेफिनेटली गिव पास द ऑर्डर फॉर मायक्रो कंटेनमेंट झोन्स और मेजर कंटेनमेंट झोन्स अश्यो जो जर हुंय करपाक जाय जाल्यार मुख्यमंत्री ना म्हणचो ना हेल्थ मिनिस्टरूय ना म्हणचो ना नो मेजर Full. This is Kalangur, Gandhari and Agra. Agra is included? नो फार अजूनपासून आम्ही बरे आहात पण इफ नीड अरायझेस विल इन्क्रीज
हे 10 दिसांक हिंगा कितें जाता तें पळोवया. What are the results which we are going to get? And I feel that this should be followed elsewhere in Goa as well. Lives are very important. Saving a life is very important. The infrastructure which is already there in Goa Medical College should not collapse. Finally, there are humans who are working there. आमचे मुनीस काम करतात हिंगा, नर्सी काम करतात, डॉक्टर काम करतात, ते कितले काम करतले? जर सगळे व्हेंटिलेटर फुल आहा जाल्यार 251 मनशाक खंयचो व्हेंटिलेटर मेळटलो? म्हाका म्हाज्या हिसपान हे सरकारान आयज चिंतपाची गरज आहा, मुख्यमंत्र्यान चिंतपाक जाय आनी आमी सगळे रिस्पॉन्सिबल आमदार मंत्री आनी हे खंय तरी मायक्रो कंटेनमेंट झोन सगळ्याक घालपाक जाय, मुवमेंट बंद करपाक जाय. Why has this thing gone out of hand? This looks like it has gone out. चीफ मिनिस्टरान काल आमचे सगळे आयकून कलेक्टराक फोन मारून ही कलेक्टरान मिटींग आपयल्या आनी हिंगासर डेप्युटी कलेक्टर येयला. डेप्युटी कलेक्टर मिनिट्स ऑफ द मिटींग घेवन आतां कलेक्टरा कडेन वयतली आनी थिंगासर ऑर्डर भायर सरतली. ही ऑर्डर आमी काडिना. हे आमचे सजेशन, हे मागणे सगळे पंचायत मेंबर्स आनी सरपंचाचे आनी हे मागणे आमी कलेक्टरा कडेन मांडला थ्रू द डेप्युटी कलेक्टर. कलेक्टरा कडेन आतां फोनारूय उलयला की आमची मिटींग सोंपली म्हणून तूं जाता तितले बेगीन ती ऑर्डर काड. आनी हितून आमी लोकांक इनकन्विनियन्स करचे ना. बँकूय चालू आसलेली, कोणाक जर पयशे वचप काडपाक जाल्यार तेणी काडप. बेश्टेच आनी कसल्या कामाक वचप ना. पयशे जाय जाल्यार वचून काडपाचे. बाजारान वचोंक जाय तरी बाजारान वचून आपलें कितें नुस्तें चिकन कितें जाय तें हाडपाचें. परतून परतून वचनाका बाजारान, एवरीडे वचनाका. एक 2-3 दिसाचें तरी सामान हाडात. नाम बी वयतले पळय मे म्हयन्याक तेंकां बी ते कितें अजुनूय काय ते खूब फुडें आहा. हे 10 दिसाचें आमी केलां पयलें. 10 दिसांनी कितें जाता तें पळोवया. सो तुमकां दिसता की गोंयांत लॉकडावन जावपाक जाय बिकॉज खूब केसीस दिसाक 4-5 लोक मरत आसा. आयज तुमी कलंगुटान केलें तशें सगळ्या गोंयभर जावपाक जाय अशें तुमकां दिसता? ना, ते डिपेंडींग ऑन द सिच्युएशन ऑफ द विलेजीस आमदारांनी, आमच्या सरपंचांनी, वॉर्ड मेंबरांनी, लायक मायंडेड लोक, एनजीओ आहा तेंच्यांनी फुडें सरपाक जाय. आयज डिमांड आमचे सगळे पंचायत मेंबरां आसा तेंकां फोन येयत आहा, आमकां एम्ब्युलन्स धाड, आमकां एम्ब्युलन्स धाड, वी वॉन्ट टू गो एंड चॅक, वी वॉन्ट टू टेक अ वॅक्सीन. वॅक्सिनेशन आनी चॅकिंग शूड नॉट बी एट द सेम प्लेस. त्या खातीर आमी फुटबॉल ग्राउंडार वॅक्सिनेशन स्टार्ट करता. चॅकिंग ओन्ली एट प्रायमरी हेल्थ सेंटर. अशें दुसरे कडेन जावपाक जाय. रेडी करपाक जाय विथ ऑक्सिजन. प्रत्येक पंचायतींनी करपाक जाय. कित्याक आयज 108 इतलो लोड पडला, तूं फोन मारशी जाल्यार तुका टायम लागता एम्ब्युलन्स दिवपाक, स्पेशली फॉर कोवीड. तुमी खाली सद्याक रिच्युअल्स करा. भटाक घेवन रिच्युअल्स करा, पाद्रीक घेवन रिंग सेरेमनी आनी कितें तें मिस करा. पार्टी करी नाका, रिसेप्शन करी नाका. हे आमचो रिक्वेस्ट. लेट अस ऑल फायट टुगेदर टू सी दॅट this area becomes COVID free. आयज more than 1,500 cases are. लोक मरत आसा. It is a matter of concern. I have also told the Honorable Chief Minister to do containment zones elsewhere in Goa, like Margaon ha hotspot. आमचे अंजुना वागातोर छापरा, North Goa coastal belt is becoming a hotspot. आमी जे भाशेन आयज हिंगा करतात थिंगा करपाची गरज आहा. स्ट्रिक्ट SOPs फॉर फंक्शन्स एंड वेडिंग्स. रिसेप्शनां तर कॅन्सलूच करपाची गरज आहा. यू कॅन नॉट अलाव रिसेप्शन. थँक्यू.